And today we took a decision that draft ODP can come into force as per the adoption of the government under section 35 of Town and Country Planning Act. आता आनीक थिंगासोर म्हापसा ODPचे आमकां 85 सजेशन्स येयल्या. We have removed a subcommittee today on MAPSA ODP back again, where MAPSA chairperson Mr. Sandeep Falari will head the subcommittee, and another two members are there on the subcommittee. One is Shubham, one is MAPSA member Uday and Girish. And in the next meeting, whatever the people have asked for any more suggestions and objections, whatever they have, we will scrutinize it and we will send a final ODP to the government for consideration and final adoption. Today, discussion was on Panaji Outline Development Plan 2021, and decision is also taken as far as draft ODP to go to the government. Somehow म्हापसा कलंगूट कांदोळे जे नवी आयले आमकां ताळगांव ह्यो ओल्ड ODP आशिल्ल्यो आनी पणजेचो आमचो एक 7-8-9 वर्सां जाल्लीं त्यो ओपन जाल्ल्यो आनी पणजेचो थोडो फाटी उरिल्लो आनी पणजे बींग द कॅपिटल सिटी आनी आतां आमची स्मार्ट सिटी जावपाची आसा, आमची सँक्शन जाल्या स्मार्ट सिटी म्हणून, ती खंय तरी फाटी पडिल्ली. पणजे आमचें जर आमी पळयत जाल्यार लिबरेशन 1961 जावन आमचो खरो डेव्हलपमेंट पणजेचो चालू जालो आनी ताका लागून पयली रेजिडेन्शियल कॉलनी ही पणजे आयिल्ली गोंयची. इनफॅक्ट आमी जर हिस्ट्रीन जर वचत फाटी जाल्यार पयलें सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल तेंय 1964 पणजे जाल्लें आल्तिनाचेर, जें आयज पर्यंत कार्यान्वीत आसा आनी बरी सेवा दिता. आनी हाका लागून आमी एक डिसिजन घेतलें. हांवें रिक्वेस्ट केलें टू ऑनरेबल चेअरमॅन दॅट पणजे ऑल्सो शूड बी ओपन फ्रॉम द पॉयंट ऑफ व्यू ऑफ द ओल्ड कॉलनीज which are deteriorating because of the age and which have to go for redevelopment. एक बरी बायोडायवर्सिटी ह्या सिटीक लाभल्या आनी आमी त्या खातीर GSIDCन कॉर्पोरेशनाच्या अंडर बायोडायवर्सिटी स्टडी हातान घेतल्या. आमचो पिपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर करपाचो आनी ताजे फुडें वचून बायोडायवर्सिटी इंडेक्स ऑफ द सिटी हो डिटरमायन करपाची स्टडी चालूय आसा.